Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. रेल जो साऊथ वेस्टर्न रेल्वेचो जो आसा पळय न्ही तेजें हांव परत परत सांगता तो कोळशा खातीर न्हू म्हणून. इट इज फॉर द अदर कॉम्युनिटीज, अदर फॉर द पॅसेंजर, अदर फॉर द टुरिजम. आत्तां भितरल्यान कोळसो वता हांव ना म्हणना, बट तोय बी कमी कसो करप किंवा ताका अजुनूय बी टॅक्नॉलॉजी वापरून तेजें पोल्युशन कशें कमी करप हाजेर काम करपाक जाय. ते जशें म्हणटा इट वील बी द गेम चेंजर. इट इज फॉर द इंडस्ट्री पीपल. डेफिनेटली इट वील बी द गेम चेंजर. मेजर पोर्ट बील हो वेगळो विशय आनी हे तिनूय प्रोजेक्ट हो वेगळो विशय. मेजर पोर्ट बील हातूंतल्यान आमी म्हटलां की वेगवेगळे हांगासर जो स्पेशली फॉर द सागरमाला आनी प्रोजेक्ट तितूंतले गोंयांतले जे प्रोजेक्ट डिलीट करपाक जाय आसले किंवा तो कन्सल्टंटान तयार केल्लो एक कितें म्हणटालो ताका आराखडो इन शॉर्ट कन्सल्टंटान डिझायन करून गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाक दिला. हाजो अर्थ सगळे पोर्ट भितरले जातले अशें ना, बट ऑलरेडी एमपीटीन आमकां शक्य ना तितके प्रोजेक्ट तांकां बरयले. इट इज नॉट पॉसिबल. इट इज अ स्किलिंग प्रोग्राम. आमी पळयता की तांकां लागपी मॅन पावर एकदां आमी रुटीन आमचें जें शिकता पळय ग्रॅज्युएशनाचे आयडिया तितूंतल्यान तांची मॅन पावर तयार जायना, बट ताच्या खातीर स्पेशल मॅन पावर तयार करपाक जाय. ते जुनांतल्यान आमच्या ITIs आनी पॉलिटेक्निकांतल्यान सेपरेटली जे कोर्सीस स्किलिंग कोर्सीस आहा पळय न्ही विथ द स्कील डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्री वी आर स्टार्टींग. म्हणजे आतां त्या जुनांतल्यानूच तो प्रोग्राम डिझायन करून म्हणजे एका वर्साचो प्रोग्राम डिझायन करून जुनांतल्यान सुरू जातलो. CSR सोसायटी आमी स्थापन केल्या सरकारच्या वतीन की जेणे करून ज्या CSR वेगवेगळ्यो CSR एक्टिविटी इंडिविज्युअल कंपनी आपल्या लेवलाचेर करताले आनी एकदां हांव पळयता की थोडे ते आपल्या लेवलाचे पयशे स्पेंड करता. लोक सांगता तशें करता, बट ते खरेंच लोकांक उपयोगी तितक्या मोठ्या प्रमाणात पडना. ताच्या खातीर आमकां तेच्यानी आमच्या सोसायटीच्याय थ्रू मदत करची हेल्प करपा खातीर. अदरवायज तेय प्रोजेक्ट करता आसत जाल्यार आमचे टॅक्निकल सेलूय तांकां मदत करतले जेणे करून गोंयांतल्या इंडस्ट्रींतलो CSR जे पयशे स्पेंड करता ते चडांत चड लोकांक ताचो फायदो जावचो. Today, Atmanirbhar Bharat call is being given by government, Honorable Prime Minister, and Swayam Goy has been given by Honorable CM. So, how do we achieve it? It is not by giving incentives, but what we want is the industries should not be taxed and troubled. In fact, there are a lot of issues today. For example, IDC has to understand that they are not landlords. IDC should understand that they are not the guy who are supposed to just create some plot and sell and job is over. Their job is to see that industry is facilitated in terms of development. Their issues and difficulties, they should be resolving it. They create issues sometimes. So there is no approach that they will facilitate them. There is no progressive and express approach. They should not make industrialists come 10 times and 100 times to their office and still the issues don't get resolved. Factory inspectorate also, they sometimes the kind of harassment the units go towards units is unacceptable. The chief inspector of factories, I am told that is troubling almost everybody. I don't care for these people who don't have respect for the business in Goa or trade for Goa. So they should understand that they are here to serve.